खातीर गोयचो मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद भाई तानावडे हांकां हांव अभिनंदन करता, कॉंग्रॅच्युलेट करता. आयज जशें प्रॉमिस केल्लेले भारतीय जनता पार्टीन की खंय ना खंय केन्ना ना केन्ना तरी आमी हे मायनींग जे बंद आहा पळय ते आमी स्टार्ट करपाचें आहा. आनी आयज सांगलेले प्रमाणे आमी आयज पासून जे भारतीय जनता पार्टीन जे जे आमी प्रॉमिस केल्लेले आहा ते फुलफील केल्लेले आसा. तितून हो एक मुद्दो हो सुद्दां आमी जसो गोंयाच्या जनतेक आमी प्रॉमिस केल्लो की आमी फुलफील करतलो आनी आयज तो फुलफील केल्लो आसा. खरोखर खुशीची गजाल आसा. हांव वास्कोचो, आमी वास्कोचे. वास्को असो आयज आमी सगळे जाण पळोवंक शकता, वास्को एक डेड एरिया जाल्लेली आसा. वास्को ट्युरिजम म्हणटा ते कोणूच येना. वास्कोन फक्त बिझनसमॅन सकाळचे कोण उठ्ठा पळय ती एकामेकाच्या आमकां तोंडां पळोवची पडटा. आनी खंयसर तरी आमकां जो पगार येता 8,000 10,000 आमच्या सामान्य लोकांक तोच तेंच्यांनी खंय तरी एक म्हयनोभर मॅनेज करून करचो पडटा. ही आसा वास्कोची परिस्थिती. आनी खंयसर तरी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार अजून म्हणजे जे मायनींग जे आसा, मायनींग कंप्लिटली डेड जाल्लेलें आसा. मॅक्झिमम जे पोर्टांचे बिझनसाचे ज्यो डेली आपले वेजीस चलयताले ते पोर्टाचे उजार ते वास्कोकार आनी मुरगांव तालुका म्हटले जाता. आनी आयज ते खरोखर सामान्य लोक जे आसा तेंची घरांची चूल जळना पळय ती आयज बरे पर्यंत हॅप्पी आसतले. खलाशी म्हण, ड्रायव्हर म्हण, जे म्हणजे ड्रायव्हर म्हण, क्लिनर म्हण, ट्रकाचे ड्रायव्हर म्हण, क्लिनर म्हण, हे सगळे जाण जे आतां सामान्य तेंच्या कामां गावपाची शक्यता आसा. हे खरें सांगचें म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीचे गुडवील आयज पार्टीन जे काम सामान्य लोकांचे पळोवन घेतलेलें आसा. खंयसर तरी हायकोर्टान ही केस आसलेली, सुप्रीम कोर्टान केस आसलेली कारणान आमकां स्टेप घेवपाक जायनासले. कोर्टाच्या आदेशा अगेन्स्ट आमी नासता. पूण खंय तरी कोर्टान आमी आयज कोर्टान आमकां परवानगी दिलेली आहा मायनींग करपाची. आनी आतां जे संकल्पान सांगलें की आतां जो दोगांक आमकां वेदांताक आनी साळगांवकाराक गावल्या. आनीकूय खुबशे व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तेंचे सुद्दां ऑप्शन चालू आसतले. येता ते 15 दिसान म्हाका दिसता सगळ्यांचे हे जातले. आनी म्हाका बरी खुशी भोगता की वास्कोकारांक, जे मुरगांवकारांक, जे तालुकावाल्यांक, सामान्य लोकां पण तांकां तेंचे पोट चलतले. दिवचल त्या भागात हो मायनींग ब्लॉक आसा. आनी दुसरो मायनींग ब्लॉक काल जो हांगासर जो रिलीज जालो तो म्हणजे 99.25% इतलो हायेस्ट ऑप्शन प्रिमियमाक हो SML म्हणजे साळगांवकाराक हो ब्लॉक मेळ्ळलो आसा. अशे आनी 3-4 ब्लॉक आसा ते 22 डिसेंबरा पर्यंत म्हाका दिसता सगळे पूर्ण जातले. खुशीची गजाल अशी आसा जशें आमदारान म्हटलें की बार्जीचेर जे लोक असले, मागीर ते कॅप्टन असत, खलाशी असत, हे अनेक जण मुरमगांव तालुक्यातले असले. बार्जी येताले आणि आमचे हार्बर लागताले ते देंवप आनी एक मार्केटान एक पैशाची येणावळ सुरू जाताली. हेज्या खातीर आनी ह्या मायनींग सुरू जाल्या कारणान ट्रक्स असत, पोकलेन्स असत, हेवी मशिनरी असत, सादो पंचर काडपी असत, चाय गाडीवालो असत, हॉटेल असत, सगळ्यांक सविस्तर हो फायदो जातलो. आनी हे जाल्या कारणान आमच्या सरकाराक, गोंय सरकाराक करोडांनी रुपयाचो रेव्हेन्यू मेळटलो. आनी तो रेव्हेन्यू आमकां सगळ्या गोंयच्या उदरगती खातीर मेळटलो. आमी आभारी आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या डायनॅमिक लिडरशिपाक. कित्याक सातत्यान गेली 2-3 इलेक्शन आमी म्हणीत आसले की मायनींग सुरू जातले आनी विरोधक कितें करताले, आमची फकाणां करताले, केन्ना रे. मुख्यमंत्र्यान पयर निवडणुकी टायमार कितें म्हटलें की 6 म्हयन्यांनी आमी मायनींग सुरू करता. आनी पयर बरोबर 6 म्हयने 1 दिसान पयलो ब्लॉक ऑक्शन जालो. आनी ही सगळी व्यवस्था जेन्ना जातली, एन्व्हायरमेंटल लायसन्स बिसर करून म्हाका दिसता अवघ्या 6 म्हयन्या भितर मायनींग एक्टिविटी ह्या सिजनाक सुरू जातली. एक मोठ्या हेजे भितर धरलेलो कितें बाबा आमी कशे ही मायनींग स्टार्ट करतले म्हणून. आनी हे उतार दिल्लेले चीफ मिनिस्टर ते तरेन आपले उतार पाळयले आसा. आयज आमी पळयता मुरमगांव गोवा, आमच्या मुरमगांव गोवा जी एक पोर्ट एरिया आसा. आनी ह्या पोर्ट एरियेन जो मायनिंगाचो वेव्हार चलतालो, जो मायनिंगाचो जो बिझनस चलतालो हांगा, आनी हेज्या लागून जे एम्प्लॉयमेंट आमी पळयले मुरमगांव गोवान, कितलेशे एम्प्लॉयमेंट लोकांक जनरेट जाल्लेले. आयज कितलेशे भुरगे आमचे म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुरमगांव गोवाचे MPDन फोरमॅन म्हणून, बाकीचे बार्जींचेर म्हणून काम करताले. आयज आमचे बार्ज ओनर एसोसिएशन जे आसा वास्कोन, हे कितलेशे लोक चडान चड बार्ज बिझनसान आमचे मुरमगांव गोवाचे आनी वास्कोचे आसलेले, ह्या मुरमगांव तालुक्यांसून आसलेले चडान चड. हांवूय एक बिझनसमॅन आसलेलो जी म्हाजी स्वताची बार्जी आसलेली. आमीय इफेक्टेड जाल्लेले कित्याक आमचो धंदोच बार्जीचो आसलेलो. बट आयज जे आमचे सगळे बार्ज ओनर आसा, जेंचे कडेन बार्जी आसा, आयज ते खुशाली आसा. लोकांनी आपली बार्जी रिपेरिंगाक घातलेली आसा, रिपेर करपाक लागलेली आसा. कित्याक आयज बिझनसाची एक आस दाखयली आनी ही फक्त शक्य जाली आमच्या भारतीय जनता पार्टीक लागून जालें. आनी ते लोक जे अनएम्प्लॉयड जाल्लेले तांकांय
आयज खंय तरी एक आशा निर्माण जाल्ली आसा की फुडें तांचो फ्युचर ब्रायट आसा. तेज्या लागून परत एकदां हांव एज अ MLA ऑफ मुर्मा गोवा हांव ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटाचे त्याच प्रमाणे आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तशेंच आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाईजी यांचे सगळ्यांचे मनानसून हांव धन्यवाद म्हणटा, कॉंग्रेच्युलेट करता. त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानोडेचे हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेणें जे फॉलोअप केले गव्हर्मेंटा कडेन हे कशें तरी जावंक जाय ते जावंक जाय आनी त्या प्रमाणे जे तेंच्यांनी फॉलोअप करून पार्टीन स्वता इंट्रस्ट घालून जे फॉलोअप केले तेज्या लागून हांव ते आख्खे भारतीय जनता पार्टीचे अभिनंदन करता. आनी आयज आमकां जी मायनींग स्टार्ट जाली तेज्या लागून परत एकदां हेंचे सगळ्यांचे परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता. ऑलरेडी गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवन ऑलरेडी दोन जे ब्लॉक्स आसलेले आनी डम्प्स आसलेले ते रिलीज केल्लेले आसा. आयज पयलो जो आसा तो वेदांताक मेळ्ळो आसा, कालचो जो आसा तो सालगोकराक मेळ्ळो आसा, आयजूय आसा. अशें कंटिन्यू जातलें आनी फुडल्या म्हाका दिसता एक 15 दिसां भितर ही मायनींग आनी डम्प जे आसा ते ब्लॉक्स आसा ते फूल फ्लेज स्टार्ट जावपाचे आसा.